चढूने स पंगड व स रीतींचे मनीस विविध सवालां घेऊन जेजूक भेटून सवाल उडयतात. प्रधान याजक, शास्त्री, जुदेवांचे मतबरी पयलें, फारिजेव आनी हेरोदीचे पक्षदार उपरांत आनी ताचे उपरांत सादुसेव जेजूशी येवन सवालां आनी तर्क करतात. आनी आज सर्ती शास्त्र्यां मदल्या एकल्याची. तो जेजूशी आयलो आनी उपादेसां पैकी वर्तो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून जुदेवांमध्ये चालू आशिल्ल्या 613 उपादेसां विशीं उलयनासतना सर उपादेसांचे मूळ आसच्या आनी जुदेवांच्या शेमा इस्रायल वा आयक तूं इस्रायला हाचेर वा जुदेवांनी दिसपडतें करच्या ह्या मागण्याचेर आदारून आपली जाप दिली. द्वितीय नियम पुस्तकांत अध्याय 6 वाक्य 4 तावन 6 हांगासर हें शेमा आमी वाचता. हातून सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळे सक्तीन देवाचो मोग करच्याक दिल्लो उलो जेजून प्रमुख उपादेश जावन व्हंकल धरलो. हाका पुरक जावन लेवी शास्त्र पुस्तकांत 19 अध्याय वाक्य 18 हांगासर दिल्लो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर म्हणलो सर्वेस्पराचो उपादेशी व्हंकल धरलो. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाक पवित्र पुस्तकान दिल्लें महत्व जोगतेपणी जेजून व्हंकल धरलें. जेजूची जाप सारकी म्हणून ओपलेल्या शास्त्रींनी पवित्र पुस्तकाचो उल्लेख केलो आनी जेजून सांगलेल्यो देवा आनी पेल्या मोगाचो गजाली सर्व होम भेटोवण्यो आनी बलिदाना प्रास कितल्यागी वर्त्यो म्हणून मिकाप्रावादीच्या उतरांचो उल्लेख करून ताणें मानून घेतलें. जेजू प्रकार हें मानून घेवप देवा राजाक लागीं जावपाचें चिंतप जालें. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग देवा राजाशी उबोवंक जेजून आमकां दिल्ले दोन पाकटेच सै.